विधानसभा अधिवेशनाचो 10वे दीस आनीक एक इंट्रस्ट वाडत आसा अशें आमी पळयतात. आनीक आयच्या एसेंब्ली टॉक ह्या चर्चेन भितर आमी आतां सुरवात करतात. हांव आतां डायरेक्ट निरज आमी सदां भशेन आमचो विश्वनाथ नेने आनीक विनायक सामंत हे दोगूय जाण विधानसभा कॉम्प्लेक्सान आसात. तांचे कडेन डायरेक्ट या आनी तांचे कडेन समजून घेवया आयचे दिसाचें कामकाज. आमचो विनायक आनी विश्वनाथ दोगूय जाणां आहा मरे थंय? ओके. म्हाका विनायक सांग, आयचे दिसा जे कामकाज तातले म्हत्वाचे मुद्दे कितें आसात सामके थोडे भितर म्हाका जाय. महत्वाचे मुद्दे म्हणटा सर, आयज जेन्ना सकाळी कामकाज सुरू जालें पयलोच जो विशय लिडर ऑफ ऑपोजिशन युरी बाबान काडलो तो म्हळ्यार काल जी वास्तू घटना जाली कामगारांचो मृत्यू जालो सिप्ला ह्या कंपनीन, तो मुद्दो काडलो. आणि मुद्दो काडल्या उपरांत तेचेर सगळे ऑपोजिशन लिडर उबे रावले आणि तेचे डिमांड केली की चवकशी जावची. आणि हो बोवाळ सुरू असतानाच सीएमान सांगले की आपली चौकशी करता. पूण ह्या सगळ्या बोवाळान पयलो क्वेश्चन मिस जालो. कितें सांगले, क्वेश्चन कितें विचारलो आनी आन्सर कितें दिले हे कळोंक ना. त्याच्या उपरांत फुडलो जो प्रश्न आसलो तो जी ट्री कटिंग जाता, प्रत्येक तालुक्यान ट्री कटिंग करता, ताका ते ट्री कटिंगेचो प्रश्न आसता. आनी ताका जाप दितना जे चंद्रकांत शेट्टीन हो प्रश्न विचारलो तेणें सांगलेलें की खुबश्या तालुक्यांनी ट्री कटिंग करपाची गरज आसा आनी तो फंड दिता पंचायत आनी नगरपालिकेक, तो फंड पावना. सो तो फंड वाडोवपाची गरज आसा. सर म्हाका हांगासर एक इंटरप्ट करचें पडटा की आमच्या वांगडा हांगासर विजय सरदेसाय सर आसा, ते आमच्या वांगडा जॉयन जावपाक शकता. सो हांव तांकां आपयता सर. सर हॅलो विजय, आयकूं येता? हॅलो विजय, म्हजो एक प्रश्न असतो असो की सध्या विरोधक जे आसात तुमी सामके मेजून 7 जण हे हॅपी आसात सरकारचे जे परफॉर्मन्स आनी तुमकां ज्या पद्दतीन उलोवपाक दितात. कारण अशें आमकां दिसपाक लागलां की तुमकां खूब बरें उलोवपाक दितात आनी तुमकां चड उलोवपाक दिता म्हणून बीजेपीच्या ऑर्गनायझेशना भितरय एक असंतोश दिसती पडटा. ना उलोवपाक दिता म्हळ्यार कितें, आमी जी कट मोशनां मूव करतात आनी जितले स्फूर्तीन आनी जितले अभ्यास करून आमी उलयतात ताका आमकां उलोवंक दिता म्हळ्यार कितें, आतां बापायचे बेस न्ही ते, ही लोकशाही. ओपोजिशनाचें आयकूंकूच जाय. ओपोजिशनाचें आयकूंक दिवप म्हणटा तो आमचेर फावोर करप न्ही. हो ते आमकां उलोवंक दिता म्हळ्यार कितें, उलोवंक दिना जाल्यार असेंब्लीच करपाक दिना, आमी घरा वचपाचें. सो आमी जे कितें उलयतात ते आमी रेलेवंट गोंयचे इश्यूज रेज करतात आनी रेज करतना आमी अभ्यास करून रेज करतात. ताचें उत्तर तांचे कडेन ना, हें क्लियर कट एक्सपोज जाल्लें आहा सेशन. विजय, आमकां जेन्ना बीजेपीचे कांय लिडर सांगतात ऑर्गनायझेशनांतले की बीजेपीचे फ्लोर मॅनेजमेंट ह्या वेळेस सारकें जावूं ना, मनोहर पर्रीकर आसतना सारको तो म्हणजे कोण विरोधी पक्ष उलोवपाक लागलो ताका कसो आडावप, कसो बोवाळ करप, अशे तरेचें एक मॅनेजमेंट आसतालें. सध्या ते म्हणटात की सभापती तुमकां उलोवपाक दिता आनीक कोण म्हणजे थोडे तर मंत्री जाप काडनात, ओग्गी बसतात, आपलें काम जालें की भितर वचून बसतात. सो ते म्हणटात ताका लागून तुमचे सारके जे पळय फुडारी आहात जे उलयतात आनी तरखड प्रश्न करतात तांचे फावता अशें तांचें म्हणणें आहा. बीजेपीचे फ्लोर मॅनेजमेंटा परस बीजेपीचे इंटलेक्च्युअल मॅनेजमेंट फेल जाल्लें आहा. अभ्यास करनासतना मंत्री येतात आनी मंत्री रावतात की आपूण उबे रावले म्हणून उत्तर मेळ्ळें अशें दिसतालें आनी स्पीकर तांकां सेव्ह करतलो म्हणून. स्पीकर तांकां सेव्ह करना कित्याक स्पीकरूय ह्या असेंब्लीन निवडून आयिल्लो मनीस आहा. तो जर आपले सगळे संयम बाळगिनासतना कित्याय कितें करूंक लागलो आनी आमकां जर तूं बस करूंक लागलो तर तूं बस म्हणटा त्या लोकांक कितें जाता ते गोंयचे जनतेन दाखोवन दिल्लें आहा. तर ती परिस्थिती स्पीकराचेर येवची न्ही म्हणून स्पीकर आमकां न्याय दिता, थोडो सगळोच दिता म्हणून हांव म्हणना. कित्याक आज सकाळी पसून तुवें पळयलां आसतलें की जेन्ना रेलेवंट सेक्शन्स ऑफ अ न्यू कोड जे 4 लेबर लॉज हाजे हांवें थंय सांगलें आनी ताका सांगलें की हो ड्रॅकोनियन, तेन्ना मुख्यमंत्री उबो रावन सांगलें की तुका कशें कळ्ळें ते अजून एप्लिकेबलूच जावंक ना म्हणून. पूण हे लॉज नोटिफाय जाले 2020
मुखेलमंत्र्याक खबर आसूंक जाय आशिल्लें की 2020 जो कायदो जाता ताजे रुल्स फ्रेम करपाक 1-2 वर्सां वता आनी ताका एप्लिकेबिलिटी केन्ना आहा ती डेट आसता. हे तो कांयच तकलेन दवरनासतना काडली जीब लायली तयार करता. हातून मेन फ्लोर मॅनेजमेंटा परत चड ताजे कडेन ऑफिसर जे आहा ते ऑफिसर तांकां सारखे ब्रीफ करनात. ऑफिसर जे तांकां चिटी धाडटात ते चिटी म्हणटा ती कॉपी करपाच्यो चिटी असतात. त्यो कॉपी करपाच्यो चिटी तरी आपूण आपल्या हातान बरयतात. ह्या हांकां दुसऱ्यांनी बरयल्ल्यो चिटी हे कितें वाचता ते म्हणून तांकां खबर नासता. ही बेसिक मॅनेजमेंटाचो इश्यू न्ही हो इंटलेक्च्युअल मॅनेजमेंट फेल जाल्लो आहा बीजेपीचो. फ्लोर मॅनेजमेंटाचो इश्यू नाचो. फ्लोर मॅनेजमेंटात ते 33 आहा आमी 7 आहा. ऍडमिनिस्ट्रेशन फेल जालें अशें दिसता सद्या ओवरऑल जर पळयत जाल्यार. ऍडमिनिस्ट्रेशन म्हणटा ते नाच. ऍडमिनिस्ट्रेशनाचे कंप्लीट कॉलेप्स आहा. सरकार उत्तरां कसली दिता ती सरकाराकूच खबर ना. पयर पंचायत मिनिस्टरान म्हाका एक उत्तर दिल्लें आहा की एक हॉल सोडिया म्हणटा तो शिवोले मतदारसंघात त्या पंचायतीचो हॉल ताजी ऑक्युपन्सी पेंडिंग आहा कित्याक पंचायतीक दिवंक ना म्हणून. सो अशें जेन्ना उत्तरां येवपाक लागली तेन्ना तुका कळूंक जाय की सरकारान अकाउंटेबिलिटी ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी ना आनी कसलोच भंय मुखेलमंत्र्याचो कोणाक ना म्हणून हे इतल्याचेर पाविल्लें आहा. बरं म्हाका एक सांग, तुमी फक्त 7 मेंबर आहात पूण पळयत जाल्यार तुमकां पब्लिसिटी बरी मेळटा, तुमकां तुमचे व्हिडियोज बरे येतात, चॅनलाचेर तुमी बरे सामके चकचकतात. ह्या परिस्थितीन तुमचे भितर ऑपोजिशना भितर एक युनिटी आसा तयार जाल्या अशें दिसता? ऑपोजिशनान भितर युनिटी ना अशी खंय दिसूंक लागल्या तुका? ऑपोजिशनान भितर युनिटी ना म्हणपाक अजून मेरेन म्हाका दिसूंक ना की खंयच्याच कोणाक कसलें कारण मेळटलें म्हणून. पूण तुमी डेली ऑपोजिशन युनिटी आसा आनी 7 जाण एक आसा आनी 33 जाणांक आमी म्हारग पडटात. आमकां तांकां त्रास जाता. हाजे खातीरूच हे तूं म्हाका प्रश्न विचारता न्ही? न्ही, हांव तुका कित्याक हें विचारता, हांव तुका कित्याक विचारता कारण तूं मातसो चड शायन जाता म्हणून काँग्रेसवाले मातशे पिकार जावंक शकता न्ही? ना, हांव शायन जाता काय शायन जायना ते म्हाका खबर ना आनी हांव ते काँग्रेसवाले पिकार जाता आनी म्हाका काँग्रेसवाल्यांचे पडूंक ना. म्हाका कोणाक कितें दिसता तें चिंतून हांव हांगा येवंक ना. हांव हांगा आयला की म्हाका एक आमदार म्हणून आनी चड करून एक सिनियर ऑपोजिशन लेजिस्लेटर, हांव सगळे ऑपोजिशन आमदारां भितर सगळ्यांत चड सिनियर आहा. सो म्हजें कर्तव्य कितें आहा तें म्हाका खबर आहा आनी तें हांव पार पडपा खातीर जें कितें करूंक जाय तें करता. आतां असेंब्ली कोणाक कितें दिसता तें तातूंत म्हाका कांय पडूंक ना. तशें सगळें दिसता तें चिंतलें जाल्यार हांव घरान न्हिदचें पडटलें. सो तूं आतां हॅपी आसा हें जें पळय असेंब्ली चलता ताजेर? असेंब्लीचेर हॅपी हांव ना. म्हजो ब्लड प्रेशर जर चॅक केलो तापतना जाल्यार म्हाका फाल्यां दोतोर सांगतलो की बाबा कित्याक तापता काय म्हणून. खूब जाणांनी म्हाका फोन करून सांगिल्लें आहा की इट इज नॉट वर्थ इट म्हणून. हे इतले सगळे तूं बोवाळ मारतलो आनी कांय जावचें ना. गोंयांत कसलीच सुदारणा जावची ना. गोंय विकूंक काडलां आनी अर्द गोंय विकलां म्हणून. ही परिस्थिती आसा हें म्हाका लोकांनी सांगिल्लें आहा. तूं ओगीच इतल्यो आरड मारून खंय पावचो ना म्हणून. पूण इतले सगळे आसून पसून हांव तें करतां आनी ताजे मागीर जे थोडे लोक कोण आसात जे गोंयकारवादी तत्वांचे आहा आनी जे गोंय आपल्या काळजान दवरतात ते जे कितें एप्रिशिएट करतात ते आमकां आमची पावती अशी म्हाका दिसता. निमाणे प्रश्न तुका हांव विचारतां. सरकारांतले तुवें आतां एसेंब्लीन इतले दीस पळयल्यात, सरकारांतले मंत्री कांय इनएफिशियंट आसात अशें दिसता. तांकां कांय बदलपा जाय अशें दिसता तुका? सरकाराचे मंत्री इनएफिशियंट आहा इतल्या खातीर कित्याक सरकारान अकाउंटेबिलिटी ना. नवो मंत्री हाडलो जाल्यार तो बरो जातलो तो कसो तो म्हाका कळना. दिगंबर कामतीन सांगिल्लें आहा काल की 6 वरांचेर सकाळीं कॅन्टीन स्टेडियमाचेर उगडें जावचें म्हणून. 6 वरांचेर कोण कॅन्टीनान येतलो आनी कोण खातलो? 6 वरांचेर आतां तो जेवपाक येता कॅन्टीनान तें म्हाका कळना. आज ताणें नवें सपोजीशन एक हें दिलें की कोण जो झाडां रोयता आपले पोरसान रोयता ताका मारपाक कांय परमिशनाची गरज आसता. ताणें जाय तें मारपाचें म्हणून. फाल्यां हांव जर एक व्हडलो 1 लाख स्क्वेअर मिटराच्या जमनीचेर एक फार्म हाऊस बांदता आनी तातूंत जर 10 सायलाची झाडां आहा, 50 हाजी पणसाची झाडां आहा, ती काय फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाची परमिशन घेनासतना हांवें कापून उडोवपाची म्हणून अशें जावंक शकता आनी असो एक आदलो मुखेलमंत्री उलोवंक शकता? हे म्हाका प्रश्न पडटा की हे बाबा अशें कशें उलयतात काय म्हणून हांचे कितें जालें काय कशें इतले अकलेक पावल्या काय म्हणून. सो हे जर रिप्लेसमेंट म्हणून आयले जाल्यार हे आशिल्ले हे जे हो जो ही जी टीम आहा ताचे परस एक नवी टीम कितें बरी आसतली आनी हांचे कडेन कितें एक्सपेक्ट करूंक जातलें तें म्हाका दिसता गोंयच्या जनतेक खबर आहा. तर तूं म्हणटा की दिगंबरा सारक्या मनशाक चान्स ना म्हणून? कोणूच न्ही, कोणूय आयलो कितेंय जालें कांय जावचें ना. हे लोकांनी गोंय विकूंक काडिल्लें आहा. आमकां फकत एक
कॉमन फेविकॉल म्हणटा तें पावर इक्वल टू मनी. पयशे करपाक ट्रान्झॅक्शनल सरकार हो. सगळे जे कितें करता ते कितें तरी आपल्याक फायदो आसल्यारूच ते करतात. जनतेचो फायद्याचे, स्टेटीचो फायद्याचे कोण विचार करना. थँक्यू व्हेरी मच. एक गजाल आसा मित्रांनो, 2-3 मुद्दे आयले ते अशे की ऑपोजिशन इज व्हेरी स्ट्रॉंग. 7 जण जरी असले तातूंत भितर 1-2 जण पुरो जाता आनी तातूंत भितर एक विजय आहा. 3 LOP म्हणे आयज सीएमान 3 जाण लिडर ऑफ ऑपोजिशन आहा म्हणून. गुड. ना पूण सीएमान म्हाका सीएमाचें जे कळ्ळें तुका आक्रस्तेपणान ना, संयमान तो उलयता आनी सीएम जेन्ना उलयता तेन्ना लोक आयकतात. सो हें म्हाका विधानसभेन एक बॅलन्सूय दिसता. हे 7 जण जरी असले तरी तांचो एकटो हँडल करता. हाजे पयलीं आमी पळयताले खास करून निलेश काब्राल, मॉविन गुदिनो जेन्ना अशें जेन्ना गव्हर्मेंटाचो अटॅक जातालो तेन्ना ते सरकाराच्या सपोर्टाक येताले, उठ्ठाले, बोवाळ मारताले. ह्या खेपे कोण तशें पडना. सगळे थंड बसता, सगळे सीएमाच्या थंड बसना म्हळ्यार कितें जालां की म्हाका बीजेपीचे एका सिनियर मेंबरांनी सांगलें की बीजेपीचो फ्लोर मॅनेजमेंट चुकता म्हणून. कांय ताणें आमदार सांगले नांवां घेवन, सिनियर अनहॅप्पी आसपाक शकता कांय. हे 3-4 अशी सिनियर नांवां घेवन सांगले. हॅप्पी आहा ते, तांचे कडेन सॉलिड मिनिस्ट्री आहा, आपलें काम जालें भितर वचून लॉबीन वचून बसता म्हणून. तांणी बसपा जाय, ह्या मंत्र्याच्या फावराक वचपा जाय. ऑपोजिशन उलयता तेन्ना दिश्टी पडना कांयच, तशें दिसते पडना अशें तांकां दिसता. पूण एनी हांव सभापती जर हांकां मेकळीक दिता उलोवपाची आनीक चर्चा जर बरी जावंक पावता जाल्यार वायट न्ही. कारण एक गजाल आमी पळयल्या विधानसभेंतल्या चर्चेंतल्यान तो निश्कर्श आनी फुडें उरूं येता आमच्यांनी की सरकारचे कांय मुद्दे लोकांक पटनात आनी ज्या पद्दतीन जो पळय गोंधळ दिसता न्ही, कांय प्रमाणात अराजकताय दिसता. झाडां मारपाचो प्रश्न, झाडां मारप हें डिफिकल्ट जालां म्हणटात ते, कळ्ळें तुका, पयशेच मेळनात आनी नॉन सिरियस इश्यूज येता कितलेशेच. आनी इवन आतां आमी पळय उलयताले ते असेंब्ली फार्स जाला काय म्हणून. आज विजयान ताका थोडी पुश्टी दिली म्हणल्यार आतां म्हणजे कांयच काडपाक जावपाचें ना, आमी इतली बोवाळ मारून कांय जावपाचें ना. पण ते तांचे भितर सुद्दां हें फ्रस्ट्रेशन आयलां की आमी इतली करतात, हें करतात, पूण ताजे कांय फरक पडना. एक्झॅक्टली. विनायक परत आसा जाल्यार पळय, विनायक तुवें विजयालें आयकलें आनी आयच्या दिसाचें ताजे नंतरचें तुजें रिडींग कितें आसा असेंब्लीचें? सर आज जसे विजय सरान सांगले त्याने ऑलमोस्ट सगळेच पॉईंट कव्हर केले. कसे कसे पॉईंट्स मांडला विधानसभेचे. खूप महत्वाचे मुद्दे आहेत त्यांनी मांडले. फ्री कटिंग त्यांनी सांगितलं सर. लेबरांचे त्यांनी एक बरो मुद्दो मांडला. ते म्हणतात की लेबरांक सिक्युअर करा प्रायव्हेट पॉलिसीज ना गव्हर्नमेंटाची. मागीर परत 0 अवर्सानूच बरो एक त्यांनी पॉईंट काढतो म्हणल्यार GI टॅग. कर्नाटकान थंय कावी आर्टा खातीर GI टॅगाक एप्लाय केला. तो जर पळोवंक गेलेला पोर्तुगीज टायमार ही कावी आर्ट गोंयांत येयली आनी गोंयांतसून ती फुडें सगळे कडेन पसरली. त्या खातीर कर्नाटकान करचे पयलीं गोंयान GI टॅगाक अप्लाय करता तेंचो घेवचे हो एक बरो मुद्दो त्यांनी मांडलो. तशेंच फुडें प्रायव्हेट रिझोल्युशन जेन्ना आसता तेन्ना ऑडिट स्ट्रक्चर करचे जे 30 वर्सांकून चड बिल्डिंग्स आसा तेचेरूय उलयतना त्यांनी खूप बरें सांगलें की सरकारच बजेट जर आसा स्टेटीचो तर त्यांनी ह्यो बिल्डिंगी ज्यो आसा त्यो बेगिनाच बेगीन स्ट्रक्चर ऑडिट करून जर तेची गरज जाल्यार डिमोलिश करून त्यो न्यू बांदच्यो आनी सगळ्यात पयलीं गव्हर्नमेंट बिल्डिंगेचे त्यांनी स्ट्रक्चर ऑडिट करचे. असे आज बरेच मुद्दे जे आसा ते गाजलेले आसा विधानसभेत. ओके, थँक्यू. विनायका तुवें आज बरें आमकां इन्फॉर्मेशन दिल्लें आहा. तूं राव आमचे बरोबर, आनीकय जाय जाल्यार आमचे बरोबर येतले. सिप्लाचो जो पळय इशू आहा, काल जे कांय कामगार सामके घुसमटून मेले 2 जाण, हें दीस इज अ व्हेरी सिरियस केस. ह्या अशे तरेच्या फॅक्टरीचेर कांय धरबंद नेम सरकाराचे कडक कायदे आसात काय ना? पयली गजाल, थंय कामगार कशे घेतात? फॅक्टरीचे भायर खंय सकाळीं 1000भर लोक येवन उबे रावतात. ते मागीर सांगतात आज 200 भितर येयात, 300 भितर येयात. ही सिस्टम कशी म्हणून कळना. आनी हातूंत भितरले गोंयकार कोण येवन उबे रावपाचो ना. सो सगळी कॉन्ट्रॅक्च्युअल दिसवाड्याचेर काम करपाची परिस्थिती काय म्हणटा तांकां ट्रेनिंग सारकें प्रॉपर ना, एक्झॅक्टली सेफ्टी सारकी एक्झॅक्टली. आनी हे एक्सिडंट्स आतां खूब जावपाक लागल्या गोंयांत. आतां कितलेशेच एक्सिडंट, इंडस्ट्रियल एक्सिडंट जाल्या, लोक मेल्या, इंजर्ड जाल्या. लोक काम करपाक वचनात ह्या खातीर. गोंयकारांक थंयचे फॅक्टरीन वचपाचें ना. आमी काल बरयलां हाजेर, एक तर महाराष्ट्रांतल्यान किंवा कारवारच्यान सकाळचे ट्रेनीन लोक येतात, सांजचे वचपाचे. सो लोकांक कितें जालां, थंय सरकारी नोकरी मेळना. म्हणजे जे कितें नोकरी मेळटा ती करप. आनी भायले लोक येता आशिल्ल्यान
तांकां गोंयकार नाका जाल्यात आनी ते भायले सोंपे न्ही जाय ते कंडिशनाचेर जाय तेन्ना आनी जाय तेन्ना काडपाकूय मेळटा Exactly. जाय हे हायर एंड फायर म्हणटा पळय तांचे वतीन उलोवपाचें कोण ना No. सो ताचे हो खातीर ते ही एक prefer- संदी वेर्णा इंडस्ट्रियल इस्टेटीन कितल्यो फॅक्टरी आसात तातूंत कितले लोक काम करतात तांचे कंडिशन कशें आहा तांकां सेक्युरिटी कशी आसा तांकां पगार कितलो मेळटा तांकां रुल्स रेग्युलेशन लागतात काय ना आमचे फॅक्टरीज एंड बॉयलर्स कितें करता आमचे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कितें करता Enquiry आमचे म्हणटा- लेबर डिपार्टमेंट कितें करता आनी एन्क्वायरी म्हणटाले पूण फाल्यां ताचे रिपोर्ट खंय आसता Exactly. एक्शन कितें जाता कांयच ना अशें कितलेशेच Exactly. इन्सिडंट जाता लोक मागीर विचारता हातूंत भितर दोन इश्यू जाता हातूंत भितर दोन कशे एक म्हळ्यार गोंयच्यो लोकल लोकांच्यो संघटना जाय ज्यो आवाज उठयतले पयलीं एक हितराखंड मंच म्हणून एक आशिल्लो थोडे ते वर्सभर तांणी केलें मागीर आवाज ना पूण हे चडशे गोंया भायल्यान आशिल्ल्यान ते गोंयकारांक ना, व्हडले पूण हांव कितें problem म्हणटा थंयच्या फॅक्टरींतले थोडे तरी कंट्रोल नाका आमचे कडेन अशे तरेचे NGO खूब कमी आहात आनी ज्या NGO आहात 2-3 क्षेत्रांत आहात त्यो बऱ्यो एक्टीव आहात पण ताजे भायर अशे तरेचे लेबर इंडस्ट्रीज थंयचे पोल्युशनाचेर कोण काय उलयना ते लेबर युनियन लिडरांनी खरें म्हणजे हो विशय घेवपाक जाय आनी युनियन लिडर थोडे आपले फॅक्टरींतले तितलेच घेतात थंय आतां म्हाका दिसता युनियन ना पयलीं कितें आसतालें प्रत्येक फॅक्टरीनी भितर युनियन आसताली म्हाका दिसता तें आतां फाटल्या 20 वर्सान तें कांयच आयकूं येना सगळे कॉन्ट्रॅक्टाचेर आहा न्ही सगळे लोक युनियन Exactly. करपाचो एक हें ना आनी म्हणूनच तांकां ते युनियन नाका म्हणूनच ते गोंयच्या भायल्या लोकांक घेता आनी तो सगळ्यांत व्हडलो प्रॉब्लेम जाल्लो आसा सो आनी हो कांय गव्हर्मेंट हाचेर अजिबात सिरियस दिश्टी पडना आतां इवन परत तांचे सेम इश्यू काडलो की ते 500 रुपयांची फायन खातीर आतां ती एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजीन हें करपाचें ती फायन जर केली ना आनी खंय करता कितें पयलीं खंय मिनिमम 25 लेबर घेतलो जाल्यारच तांच्यांनी एम्प्लॉयमेंट इंटिमेट करपाक आशिल्लें आतां खंय ते 10 हाडटा नंबर तो आनी ताजेर आनी फायन जर केली ना जाल्यार फ्रॉम 500 आशिल्ली ती 10,000 to 10 lakhs करता पूण मेन म्हणजे कितें हांवें लास्ट टायम तांकां विचारलें तेन्ना कळ्ळें की कोणूच इंटिमेट करना आनी कोण ते हें करनाशिल्ले आनी ताजें एक्शनूच जायनाशिल्लें ते सो हाचो फायदो कितें फायन वाडून फायदो कितें आसा जर तुमी तो जर लॉ जर इम्प्लिमेंट करना जाल्यार फायन वाडून कांयच फायदो ना एक्झॅक्टली सो अजिबात सिरियसनेस दिश्टी पडना हातूंत भितर बेजिकली समथींग सामकी खरी खबर आनी खंयचे मुद्दे आज चर्चेक आयले तुजे दुसरें म्हणजे हय हाजो गव्हर्मेंट बिल्डिंगेच्यो 30 वर्सांचे परस चड ज्यो बिल्डींग आसा तांची एक ऑडिट करचो असो एक प्रस्ताव आशिल्लो आनी ताजे खातीर तातूंत दोनी आसा गव्हर्मेंट बिल्डींग आसा प्रायवेट बिल्डींग आसा सो गव्हर्मेंट बिल्डिंगाचो एक विशय आसा प्रायवेट बिल्डिंगाचो कितें आसा ती ओनरशीप आनी ते कोण डॅमोलिश करतलो कोण बिल्डींग बांदतलो सो हे सगळे विशय आयले की बाबा ते बिल्डींग ओनर कोणा कडेन आसतली फ्लॅट ओनर वेगळे आसतले तांकां काडून भायर उडोवपाक शकता फाल्यां सो अशे तरेचे हेतुगेर मागीर सीएमान सांगलें की आमी एक बील हाडटा आनी हातूंत भितर एक ऑथॉरिटी तयार करपाची जी हे सगळो प्रोसेस पळयतलो ती बिल्डींग जर डेंजरस जाली जाल्यार ती डेमोलिश कोण करतलो आनी ते जे त्या बिल्डिंगे भितर रावतात लोक तांकां परत त्रास मेळपाक जाय डेमोलिश करून नवी बिल्डींग मारली आनी ताका जर भायर उडयलें जाल्यार प्रॉब्लेम जावपाक शकता सो हो एक विशय आशिल्लो दुसरी गोश्ट म्हणजे गव्हर्मेंट बिल्डिंगेचो गव्हर्मेंट बिल्डिंग्स मेन प्रॉब्लेम कितें की इतली क्वॉलिटी पुवर आसता हाजी कामाची की त्यो रोखड्योच कामाक येता आतां सादी गोश्ट म्हणजे हायकोर्ट बिल्डींग आतां पयर बांदिल्ली बिल्डींग आतां गळपाक लागली आनी सगळ्यांत बस्ट एग्जाम्पल म्हणटा ते स्टेट म्युजियम गोंयचो गोवा स्टेट म्युजियम जो पाट्यार आशिल्लो बरोबर 19 वर्सां भितर ती बिल्डींग सकयल देंवपाक लागली सिंक जावपाक लागली आनी ताजे खातीर ती 19 वर्सांनीच ती मोडची पडली फुल्ल मोडून परत बांदची पडली आतां अशी कितलेशेच आतां पयर हँडिक्राफ्ट ती बिल्डींग मोडली आनी नवी बांदता एक्झॅक्टली सो ही अशी कला अकादमीची ती मोडून बांदिल्ली बरी आशिल्ली कला अकादमी आमच्या गोंयच्या सरकाराची पण ज्या पद्दतीन काम करता ताचें प्रतीक ठरलां एक्झॅक्टली आनी त्या कला अकादमी संदर्भात कसलेंय समर्थन जे पळय सरकार करता मंत्री करतात कशाच पद्दतीन पटोवपाचें ना त्या संदर्भात गोंयची जे पळय एकूण पणजेन मोठ्या प्रमाणाचे गव्हर्मेंट क्वॉर्टर्स आहात आतां पळय पणजेन मडगांव तर कितलेशे बंद दवरचे पडल्यात दोन गजाली आहात एक तांचें कन्स्ट्रक्शन सारकें नासता किंवा मेंटेनन्स तांकां मेंटेनन्स करनात ताका लागून म्हजो पयर एक फ्रेंड सांगतालो तो बरो साहित्यीक वयल्यान म्हणटा तो कपचेच पडटात खडाप करून ते वयल्यान ते सगळे सकयल पडलें कोण चलपाक लागल्यार वयल्यान ठडप करी भायर पडटा म्हणटा मागीर सो फाल्यां जर वयल्यान कितें कोसळून पडलें सरकारान म्हाका दिसता इमिजिएटली एक्झॅक्टली मेंटेन करपाक जाय न्ही एक असेट न्ही गव्हर्मेंटाचे ही असेट्स तुमी अशेंच मोडपाक दिता म्हणजे तुमकां कसलेंच हें ना अशें जालें ना सिरियसनेस ना
गव्हर्मेंटाची प्रॉपर्टीची तुमकां पडून गेली ना. एक्झॅक्टली. सो आनी प्रॉब्लेम आतां तर सद्या कितें जालां, सद्या ज्या पद्दतीन वादळ फाटले 2 दीस वादळ चलता, काल Strong रात winds. ताळगांव आनी पणजेन स्ट्रॉंग विंड्स म्हळ्यार पूर्ण वादळी वातावरण आनीक एक कमी दाबाचो पट्टो तयार जालो म्हणटात ते. पूण येदो व्हडलो वारो इतलो फास्ट व्हांवतालो की लोकांची बिल्डिंगेंत रावपी बिल्डिंगे हालताल्यो. आजूय दनपारां अचकीत 3 3:30 पणजे येदो व्हडलो वादळ. वास्कोय तीच परिस्थिती आसा. सो गोंयभर हें म्हाका दिसता तें सगळे कडेन समान परिस्थिती अशी आसा. सो हें हो जो पळय कितें पावर आहा, एका बरोबर आतां फाटले 20 दीस पडटा. फुडलो म्हयनो जर असो पडलो न्ही, जमीन भुसभुशीत जाल्या, झाडां पूर्ण कोसळून पडपाची भिरांत आसा. ज्यो बिल्डिंगो सारक्यो नात, मेंटेनन्स करनात किंवा ज्यो दुबळ्यो जाल्यात तांकां भंय आसा. इवन लँडस्लायड जावपाची शक्यता सो आसा. सरकारान जे पळय आपलें आपत्ती वेवस्थापन म्हणून जें कितें थोतांड आसा ते जाग्यार मातशें घालचें पडटलें. लोकांक बारीक तयार करचें पडटलें. लोकांक फायर ब्रिगेड आनी बाकीच्या लोकांक जे अशे तरेचें काम करतात तांकां पूर्ण ना. इवन तो विशय एक आयिल्लो हाटी भितर, एक ट्री कटिंगा खातीर तांकां पंचायती खातीर 25,000 रुपयांचो एक प्रोविजन आसता. 25,000 खंय पावता काय म्हणटा ते. आतां इतलीं झाडां पडटा, एक झाड कापपाकच म्हणटा हजारांनी रुपया लागता. सो अशे तरेचो आमी सामके खूब मागासले आसा ते भितर. आनीक हें करपाक आमी प्रॉब्लेम्स खंय पावल्या, कितें पावल्या हाची कांय कल्पना ना. आनी हे पयलींचेच रेट्स, पयलींचेच इक्विपमेंट्स घेवन आमी डिजास्टर मॅनेजमेंट करपाचो प्रयत्न करतात. सारकें. सो वी हॅव टू बी हायटेक, वी हॅव टू हें आतां नवे सिच्युएशन प्रमाणे तोंड दिवपा खातीर आमचे कडेन तितली मशिनरी जाय, त्या प्रमाणे आमचे कडेन लोक जाय, मॅनपावर जाय, ट्रेन्ड लोक जाय. हें खंय आसा? दिश्टी पडना. तें ताणें म्हणलें तशें की सरकार ज्या पद्दतीन फंक्शन जाता तो म्हणटा अधिकारी सारकें इन्फॉर्मेशन दिनात. अधिकाऱ्यां भितर एक ताक आसची पडटा. तांची लिडरशीप पळय, IAS ऑफिसर किंवा ताजे सकयले लोक, कलेक्टर्स, डेप्युटी कलेक्टर्स हांचे कडेन न्ही एक ती हालीं तेंपार एक डिग्रेड जालें काय म्हणून आमची सगळी वेवस्था, आमचें एडमिनिस्ट्रेशन सारकें चलना. हें सामकें खरें. कोणाक पडून वचना. आनी तांचेर एक जो पळय धाक जाय आशिल्लो तो धाक ना. अजिबात धाक ना. हय. आनी ताजो तो आमकां परिणाम आमचे पडटा. कारण कंप्लीट एडमिनिस्ट्रेशन कॉलेप्स जालें म्हणपाक शकता आमी. बरोबर. कारण धाक ना. कित्याक तांचे सगळे साठे लोटे जाल्या सगळ्या हाजे कडेन, मंत्र्यां कडेन. सो मंत्र्यांचो तांकां भंयच ना जालो. जे कोण हें घेवपाक जाय आशिल्ले हो म्हाका दिसता प्रमोद सावंतान मातशें हातान आतां बडी घेवपाची वेळ आयल्या. सामकी बडी वेळ आयल्या. आनी ताणें जशें पर्रीकार करतालो, पर्रीकाराची पयली कारकीर्द कित्याक घातली. पयल्या कारकिर्दीत ताणें अचानक कांय डिपार्टमेंटान भेट दिली, विशेषतः PWD. कांय जाणां थंयचे तें घर धाडलें. आनी एक भंय आशिल्लो लोकांक. एक म्हणून तो मरे भंय ताचे 2-3 टर्मान उरलो. तो पळय जो भंय ताणें निर्माण केल्लो, पर्रीकार कितेंय करूं शकता. एक्झॅक्टली. पर्रीकार कॉम्प्रोमायज करना. पर्रीकारा कडेन एक तो ताठर भुमिका घेवपाची एक कापस्ताद आसा. म्हाका दिसता प्रमोद सावंता कडेन ही आतां योग्य करची वेळ पडटली, सामकी करची योग्य पडटली. वेळ आयल्या. कारण हातभायर गेला सद्या. ताणें आतां डिपार्टमेंटांनी चॅकींग सुरू करचें. ताणें खंयचे डिपार्टमेंट जी सारकी चलनात तांचे पूर्ण रिव्यू घेवचो. जाता अशें की आपल्या वळखीचे आनी वशिल्यान अधिकारी धाडपाची एक पद्दत सुरू जाल्या. हो आपल्या लागीं मरे हाका धाड, हाका डिपार्टमेंट. सद्या जर वेगवेगळे खात्यांचे डायरेक्टर जर पळयत न्ही, एक भयानक परिस्थिती काय दिसता. कारण हे खुबशे डायरेक्टर्स इनकॉम्पिटंट आहात. तांकां फक्त वशिल्यान आनी आपल्याला आयकपा जाय म्हणून मॅनिप्युलेट करपाक मेळटा तांकां. एक्झॅक्टली. सो म्हाका दिसता हें हाजें रिफ्लेक्शन सरकाराचेर पडटा, हाजें रिफ्लेक्शन रुलींग पार्टीचेर पडटा आनी लोकांचेर पडटा. लोकांचें कामां जायना. लोकांची इतली सो म्हाका दिसता असेंब्ली जातकीर फक्त मंत्रिमंडळ पातळीचेर बदल करप न्ही, जाल्यार मंत्री कांय 2-3 मंत्र्यांक घरा धाडप हें बरेंच. पूण ताजे नंतर म्हाका दिसता पूर्ण एडमिनिस्ट्रेशनाचो एक आढावो घेवपाची वेळ आयल्या. जे इनएफिशियंट आहा तांकां घरा धाडपाकूच जाय. थंय एफिशियंट अप्रेजल कितें तरी जावपाक जाय हाती भितर, की कोण कशें काम करता ताजेर एक अप्रेजल सिस्टम हाती भितर आसपाक जाय. कारण आमी जेन्ना इतले सॅलरी पे करता तेन्ना देर शूड बी सम आउटपूट आनी ताजें कितें ताणें काम केलां तें प्रत्येकाचें अप्रेजल जावपाक जाय. त्या प्रमाणे ताका प्रमोशन मेळपाक जाय. नॉट बिकॉज ऑन द बेजीस ऑफ हाव क्लोज ही इज टू द मिनिस्टर ऑर हाव मेनी इयर्स ही हॅज पुट इन. एक्झॅक्टली. सो म्हाकाय बी जेन्ना अशे अधिकारी जेन्ना बदलले म्हणून आमकां जेन्ना बातमी येता तेन्ना अधिकारी पळयत जाल्यार तेच कांय खास सरकारच्या आवडीचे किंवा सरकारच्या घोटांतले पळय अधिकारी हांगच्यान थंयच्यान थंय वचत असतात. कांय जाणां कडेन चड चार्ज दिल्यात, ते चार्ज तांकां सांबाळपाक जायना, ते खंय आसता म्हणून कळना. कांय थोडेच लोक आपल्या कार्यालयान मेळटात अशे तरेची चर्चा आसा.
सो ही पद्दत बदलपाची गरज आसा. अशे ऑफिसर आहा जे हातून बसून व्हडले व्हडले म्युजीक लावन अशे बसतात खंय आमगे. हो आनी इवन लोक गेले जाल्यार तांकां कांय कॅर ना, कोणाक हें ना. इवन मिडियाक सुद्दां आतां अशे ऑफिसर आहा ते मिडियाक सुद्दां कॅर काडनात. एक्झॅक्टली. इवन इन्फॉर्मेशन दिवपाक कोण तयार ना. सो अशी सामकी परिस्थिती आहा एडमिनिस्ट्रेशनाची. ओके. सो म्हाका दिसता आयच्या दिसा ही जी पळय चर्चा जाल्या ती आमी एक सर्वंकश सगळे मुद्दे विचारून घेतले अशें दिसता न्ही. आनी खंयचे आयल्यात? एक हांणी एक विशय काडलो तो बेकारी भत्त्याचो विदेशान काडलो की तुमी जेन्ना BJPन मॅनिफेस्टोन प्रॉमीस केल्लें की आमी बेकारी भत्तो दितले म्हणून 5,000 पर एनम कितें तरी तांकां. सो तो तुमचो खंय पावलो काय म्हणून तेजें प्रॉमीस. सो एक्चुली कितें आसा, बेकारी भत्तो कसो दितलो, कितें कोण कसो प्रिव्ह करतले की तो बेकार आसा काय ना. तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजीन आसा, म्हाजो वर तो बेकार आसा ना न्ही आमकां कळ्ळी न्ही आतां. नवी खिरापत थरची न्ही हां ही नवी खिरापत. बेकारी भत्तो खुबशे युरोपीय देशांनी आसा. पूण तुका सांगता हांवें म्हज्या एका फ्रेंडाक, जर्मन फ्रेंड, ताका विचारलें अरे बेकारी भत्तो मेळटा मरे. बरें मरे मजा तुमची. तो म्हणलो तशें घेनाका म्हणून. आपूण कांय ते बेकारी भत्तो घेतालो म्हणून आपण एक 2-3 म्हयने घेतले आनी मागीर आपण स्वताच नाका म्हणलें. तो म्हणटा समाजाक खबर आसता कोणाक ह्या वाड्यार रावपी हो बेकारी भत्तो घेता ताका तुच्छतेन पळयतात. इतल्या खातीर कितें आमी टॅक्स भरतात थंय हाय टॅक्स भरिल्लो मनीस कोणा तरी फुकट सरकार पोस्ट लज कशी दी ही ताका एक खरी म्हळ्यार लज ही. पूण हांगा आमी एक लज न्ही आमी हें घेता सामकी खूब सदन फॅमिलीन भितर सरकारची जी पळय खिरापती सगळी एडवांटेजीस घेतात सगळे स्किमी घेता. आनी आमकां खंयच लज दिसना की ती हें घेवपाक आनी कोणाक तरी वंचीत करपाक ताजे पासून. एक्झॅक्टली. सो सरकारी पयसो म्हणजे खावपाचो ही एक मेंटेलिटी तयार जाल्या. सरकारी पयसो कसो तरी हें करपाचो. सो हो एकूण एक रिव्यू घेवपाची वेळ आयल्या आनी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांकां जर स्वताची प्रतिमा जर आनीक बरी नितळ करपाची आसत, आनीक एफिशियंट म्हणून जर वचपाचें आसत न्ही, आनी ती करपाची गरज आसा. कारण तांकां आतां इनफ टायम मेळ्ळा. ताणें आपल्याक एक इस्टाब्लीश केला. एक बरो लिडर म्हणून तो इस्टाब्लीश जायता. तांचो कंट्रोल आसा सगळे गव्हर्मेंटाचेर दिसता आज विधानसभेत. तो जर चड एफिशियंट जर नांव उरपाक जाय फुडें मुख्यमंत्री म्हणून आपल्याचें नांव फुडें उरपाक जाय जाल्यार ही मस्ट एक्ट. ताणें कॅबिनेटीन भितर बदल करपाक, ताणें एडमिनिस्ट्रेशनाक पूर्ण बदल करपाची जी गरज आसा ती आसा. आनी परत ह्यो ज्यो पळय खिरापती वाडटात, कर सिस्टम आतां कालच आमी म्हणलें तशें मायनिंगान आतां नवे कर लावपाची संदी निर्माण जाल्या. सो तांच्या बजेटान फुडल्या सामान्य लोकांचेर कर आसचो न्ही. मायनिंगा कडल्यान वसूल करपाची सरकाराक पूर्ण संदी आहा. आनी एकूण पळय ज्यो खिरापती वाडपाची पळय जी वेवस्था सरकारान केल्ली ताचो एक रिव्यू घेवपाची वेळ. ताचे परस तांकां एम्प्लॉयमेंट दिया, तांकां ऑपॉर्च्युनिटी तयार करून दिया, दॅट एटमॉस्फियर क्रिएट करा. एक्झॅक्टली. म्हाका दिसता ह्या चर्चे उपरांत एक बरो संदेश सरकाराक धाडप शक्य जाला. तो सरकारा कडेन पावतलो अशी आमी आस्त आसा. आयच्याय भितर चर्चेन आमचे वेगवेगळे जे विशय आयले तातूंत भितर विरोधी पक्षांक आपलो आवाज उठोवपाची संद मेळटा हो विशय जालो. पूण तांणी जे पळय कितें प्रश्न निर्माण केल्यात, प्रशासन सारकें चलना, अधिकारी सारके एक्ट करनात, ते जे कितें सांगतात ते मंत्र्याक कळटा काय कितें अशें तरेचो प्रश्न विजय सरदेसायान उखरायलो. ह्या प्रश्नाचेर मुख्यमंत्र्यांनी अत्यंत जागरूकतेन विचार करपाची, लक्ष दिवपाची गरज आसा. सो आयची कार्यावळ आमी हांगा सोंपयतात. पळयत रावात गोमंतक TV.